आपणों साहिबा पडला दोमी आवश्यकला मोजे आलू कोले सुरो मोजे बोले काकू मोजी को काकू मोजी को जुवांवाचें शुभ वर्तमान पास्काचे पोरबेक 6 दीस आसात म्हटल्यार जेजू बेतानियाक आयलो. ताणें मेलेल्यांतलो जिवन केल्लो तो लाजार हांगा रावतालो. थंय जेवण केलें. माट्टा परामोस करताली आनी ताचे बोरी जेवणाक बसलोल्या मदें लाजार आसलो. ओसोल जोता मानशेचें चड मोलादीक एक रातभर परमलीत तेल घेवन जेजूचे पांय माखले आनी आपल्या केंसांनी ते पुसले आनी तेलाच्या दोमदोमीत परमलान घर भरलें. तेन्ना ताच्या शिसा मदलो एकलो ताचो घात घेतलो जुदास इस्कारियोत हाणें म्हणलें, हें तेल 300 देनारांक विकून तें दुडू दुर्बलांक दिवंक नजो आसलें. ताका दुर्बलाचे पडलोले म्हूण न्हय, पूण तो चोर आसलो देखून ताणें अशें म्हणलें. ताचे लागीं पोंगटची गांठ आसताली देखून तातूंत घालताले तें तो आपणाक काडी. जेजून म्हणलें, तिका किमार करूं नाकात. म्हाका पुरपाच्या दिसा तिणें हो पोरमोल सांबाळचो आसलो. दुबले सदांच तुमचे मदें आसात, पूण हांव तुमचे मदें सदांच आसचो ना. जेजू थंय आसा म्हूण जुदेव लोकांतल्या जायत्या जाणांक कळ्ळें. म्हणटूच ते थंय आयले. जेजूकूच पळोवंक म्हूण न्हय, पूण ताणें मेलेल्यांतलो जिवन केल्ल्या लाजाराकूय पळोवच्याक. म्हणून परोम याज्ञिकांनी लाजाराकूय जिवेशी मारचो म्हूण थारायलें. कित्याक ताका लागून जायते जाण जिदेव तांकां सोडून जेजूचेर विस्वास ठेवताले. देवाचें उतर हें.